Aptun saiba polla doni raushel tola moche andu kole soru moche bogme kaklut mochi सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिन वासून ब्लॉसम रॉड्रिगीस सांत आंतोनीच्या मानाक ही मिसाची भेट भेटयता. दुसरें तें आमी भेटयता देवाक दिन वासून मॅक्सन रॉड्रिगीस हाच्या जल्माच्या दिसाक देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. तशेंच आमच्या मागण्यांत दवरुया मेगन रोज आफोन्सो आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता, ताचेरूय देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी देवा मुखार आमी दवरुया. आमच्या राज्याक गोंयच्या राज्याक नवो सरकार फावो जाल्लो आसा. ह्या नव्या सरकाराचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी परजे पासत बरें तें करूंक आनी जें कितें चुकीचें आसा तें पयस करूंक तांकां फावो ती जाणवाय आनी बळ दी म्हूण मागुया. युक्रेन ह्या दिसा पासत मागुया थंयसर शांती जावंक हें झूज बेगीनूच थांबोवन सगळ्या लोकांक थंयसर शांती फावो जावंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमचेच पासत आमच्या गोराब्यां पासत आमच्या राज्या पासत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सवे आसूं. प्रिच्या भाव भयणीनो, उदक जिवीक दिता आनी उदकांतल्यान जें जिवीत येता तें घेवंक आमची सुडसुडाय गरजेची. आमी एकामेकाक आदार दिवंक गरजेचें. आयचें देवाचें उतर आमचे मुखार हें उगडाप हें करता. जायते पावटी आमी उदक गडे विबाळ्ळां. जायते पावटी दुसऱ्यांक आदार करूंक आमी सुडसुडीत जावंक ना. असले आमच्या चुकीचे हे मिसाचे सुरवातेक देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चालून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांगवार मेरेन सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा, दडवण करून हो प्राचीत काळ भक्तीपणी आमी सांबाळीत आयल्या. ताच्या आचरणान पास्कांच्या गुटान फावो त्या मनान वांटो घेवंक आनी तुजे सोडवणेची बरी खबर परगटूंक आमची काळजां तयार कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. आमेन. इजाकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी देवदूतान म्हाका देव मंदिराच्या दारवट्याची पोत्तून हाडलो. देव मंदिराचो फुडो उदेंती वाटेन आसलो.
तर उदेंती वाटेन देव मंदिराच्या उमऱ्या पोंदाकथान उदकाचो व्हाळ भायर सोदतालो आनी उदेंती वाटेन व्हांवतालो. हें उदक देव मंदिराच्या उजवे कुशीन पडल्यान वेदीचे दोखिनी वाटेन व्हांवतालें. तेन्ना ताणें म्हाका उत्तरेच्या दारवंट्यांतल्यान भायर व्हेलो आनी भायल्यानूच व्हरून उदक उजवे वाटेन भायर व्हांवतालें थंय उदेंती वाटेन आसलेल्या भायल्या दारवंट्या लागीं म्हाका पावयलो. हातान माप घेवपाचें सूत धरून उदेंती वाटेन तो गेलो आनी 1000 हात ताणें मेजले. मागीर ताणें म्हाका व्हाळांतल्यान व्हेलो. उदक पांयाच्या कुंब्यांक पावतालें. दुसरे 1000 हात ताणें मेजले आनी म्हाका नव्यान व्हाळांतल्यान व्हेलो. आतां उदक म्हज्या दोंपरांक पावतालें. आनीक 1000 हात ताणें मेजले आनी पोत्तून म्हाका व्हाळांतल्यान व्हेलो. हे पावटी उदक पेंगटाक पावतालें. नव्यान ताणें 1000 हात मेजले. आतां नदी जाल्ली आनी ते नदयेंतल्यान मोज्यान उतरूंक जायना जालें, कित्याक व्हाळ चोडोन खोल उदक जाल्लें, उतरूंक जायना तसली नोद. तेन्ना ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुता, तुवें हें देखलाय मू? मागीर ताणें म्हाका ओदीक पयस व्हेलो आनी पोत्तून नदयेचे देगेर पावयलो. पोत्तून पावलो तेन्ना नदयेचेर देगेर दोनूय वाटांनी हांवें खूब झाडां देखलीं. ताणें म्हणलें, हें उदक उदेंती वाटेन व्हांवून आर्बा आनी दर्या पर्यान पावता आनी दर्यान पावतूच दर्याचें उदक गोड कोत्ता आनी जूंय ही नोद पावता थंय जिवी रचना जिवी उत्तली आनी जायती मासली आसतली. कारण हें उदक पावता थंयसर भलायकी हाडटा आनी ही नोद व्हांवता थंयसर सुबां जिवीत उपजता. नदयेच्या दोनूय वाटांनी देगेर सगल्या जिनसांची फळां दितात तसलीं झाडां जातलीं. तांचीं पानां कदींच बावचीं नात आनी तांचेर फळां कमी जावचीं नात. म्हयन्याच्या म्हयन्या तांकां नवीं फळां जातलीं, कित्याक देव मंदिरांत सावन व्हांवतल्या उदकान तीं शिंपल्यात. तांचीं फळां खावपाक बरीं आसतलीं आनी तांचीं पानां वखदाक उपकारतलीं. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. जबाब. दोलबारांचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाताक आसा, जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. जबाब. दोलबारांचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा, जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. देव आमचो आसरो, तो आमचें बळ. कोश्टां आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. भूंय कांपल्यार कांपूं, दोंगर खोल दर्यांत उमटोन पडूं, आमी हालची नात. जबाब. दोलबारांचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा, जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. देवाच्या शाराक खुशालकाय हाडटली, व्हांवत्या उदकां एके नदयेची. भोववडत्या सर्वेस्पराचो पवित्र निवास थंय आसा उबो. देवान जर तिकाण केल्ल्या शारा मदें, तर तें शार हालोत कशें? जबाब. दोलबारांचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा, जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. दोलबारांचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाताक आसा, जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. येयात, पळयात सर्वेस्पराचीं कर्तुबां, ताणें प्रितुमीचेर केल्लीं अजापां. जबाब. दोलबारांचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा, जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. उद्गार. निर्मळ काळीज देवा, रचून घाल म्हज्या हड्ड्यांत आनी तुजे सोडवणेचो परतून म्हाका संतोश दी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं.
जुवांवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. जुदेवांची परब आसली आनी जेजू जेरुसाल्याक गेलो. जेरुसाल्याक शेळयांचे तळे लागीं एक भांडावळ आसा. हेब्रेव भाशेन तिका बेतजाता म्हणटा. तिका 5 तारांगणां आसात. थंय कुड्डी, थोटी, आरेन दवरलेली असलीं खूब पिडेवंतां पडलेलीं आसलीं. तीं सगळीं उदक हालतलें म्हूण रावतालीं. सर्वेस्पराचो दूत केन्ना केन्ना तळयेन देंवतालो आनी उदक हालतालें. उदक हालतूच जीं कोण पयलीं उदकान देंवतालीं तीं कसलेय पिडेंतलीं बरीं जातालीं. थंय एक पिडेवंत आसलो. ताचे पिडेक 38 वर्सां जाल्लीं. जेजून ताका देखलो आनी तो थंय जाय तो काळ असले गतीर आसलो म्हूण जाणो जावन ताका म्हळें, तूं बरो जावंक सोदताय? पिडेवंतान ताका जाप दिली, सायबा, उदक हालता तेन्ना म्हाका तळयेन घालूंक म्हजो कोण ना आनी हांव वेता म्हणसर दुसरो येवन आपूण पयलो भितर सरता. जेजून ताका म्हणलें, उठ, तुजें आंतरूण उखल आनी चल. आनी त्याच वेळार तो बरो जालो आनी आपलें आंतरूण उखलून चलूंक लागलो. तो दीस सोनवार आसलो. देखून पिडेंतलो सुटलेल्या मनशाक जुदेवांनी म्हणलें, आज सोनवार, तुज्यान आंतरूण उखलूंक नजो. ताणें जाप तांकां दिली, जाणें म्हाका बरो केला. ताणें म्हाका अशें म्हणलें, तुजें आंतरूण उखल आनी चल. ताणें ताचे कडेन विचारलें, तुजें आंतरूण उखल आनी चल अशें तुका कोणें म्हणलें? कोणें म्हणलेलें तो बरो जाल्लो मनीस नकळो आसलो. कित्याक थंय जी लोकांची लूट जाल्ली तिचे मदें जेजू नाच जालो. उपरांत तो जेजूक देव मंदिरान मेळ्ळो आनी जेजून ताका म्हणलें, पळय, तूं आतां बरो जालोय, आनीक पातक करिनाका, ना तर तुका कितेंय आदलें पाश्ट जायत. तो मनीस गेलो आनी आपणाक बरो केलो तो जेजू म्हूण ताणें जुदेवांक सांगलें. आनी जेजू असल्यो वस्तू सोनवारा दिसा करी देखून जुदेव ताचे फाटल्यान लागलोले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. प्रिच्या भाव भयणीनो, आयचीं दोनूय वाचपां बरींशीं. पयलें वाचप इजेकेल प्रवाद्यांतलें आनी दुसरें वाचप शुभ वर्तमान हे तळयेचें. दोनूय उदका विशीं उलयतात. देखून आयज सेरमांव मातसो व्हडलो कोत्ता, सोंसून घेयात. उदक भाव भयणीनो आमकां सगल्यांक गरजेचें आनी उदक आमकां जीव दिता. उदकांतल्यान आमकां जिवीत येता. आनी ह्या पासत पवित्र सभेची शिकवण, आतां लेटस्ट डॉक्युमेंट जो भायर सरलेलो आसा तो आक्वा फॉन्स विते म्हणजे वॉटर इज द सोर्स ऑफ लायफ. पाप साहेब जे आमकां शिकयता, आतां एक न्यू डायकॅस्ट्री म्हणून काडलेली आसा, डायकॅस्ट्री फॉर प्रमोशन ऑफ इंटग्रल ह्युमन डिवेलपमेंट. आमच्या मनीस जातीचे आख्खो आमचो डिवेलपमेंट जावंक, उदारगत जावपाक हें मुखार काडपी हें खातें. जाल्यार तातूंतल्यान आमकां आयिल्लो डॉक्युमेंट आक्वा फॉन्स विते, वॉटर इज द सोर्स ऑफ लायफ. जाल्यार हातूंत खेरीत भाशेन 2 म्हत्वाच्यो वस्तू. उदक जें आसा तें आमचे पासत, मनशांक उजार करपाक. उदक जें आसा तें आमी वेगवेगळ्या आमच्या एक्टिविटीज, ह्युमन एक्टिविटीज आसात. भोव करून आमचें एग्रीकल्चर आसा, इंडस्ट्री आसा, शेतकामत आसा आनी आमच्यो फॅक्टरी आसात, इंडस्ट्रीज, ताका वापर जाता. आनी ह्या उदका विशीं आमकां सगल्यांक जबाबदारी आसा. भाव भयणीनो, आयचें पयलें वाचप इजेकेल प्रवाद्याचें. एक नदीची सुरवात ते दर्यान पाव पासून ताची खबर करता.
गेल्ल्या वर्साक आमचे सेंट जोसेफ वाज कॉलेज हातून आमची बॉटनी डिपार्टमेंट आसा. आमची 9 जाण भुरगीं आनी तांचे बरोबर एकलो हांव तांचो गायड कसो. आमची रिवर साल जी आसा, रिवर साल म्हणटात ती लायफ लायन ऑफ सालसेट अशें म्हणटात. जाल्यार ताचे विशीं आमच्या ह्या भुरग्यांनी आपलें शिकप केलें. वेजिटेशन अलोंग द फ्रेश वॉटर रिवर साल. आनी हें शिकता आसतना खरेंच जें कितें आयज इजेकिएल प्रवाद्याच्या पुस्तकान आमी आयकलां, एक सुरवात जाता नदीची. ही सुरवात पवित्र पुस्तकान देव मंदिरान जाल्ली. आनी देव मंदिरांतल्यान सान भायर सरून ल्हवू ल्हवू हजार हात मेजून मेजून इजेकिएल प्रवाद्याक त्या दर्शनांतल्यान व्हेलो. म्हणटच पयले वॉटर सायंटिस्ट आहात ते पवित्र पुस्तकान आसात. कित्याक वॉटर सायंटिस्ट जातले जाल्यार हे भाशेन मेजचें पडटा, उदकांतल्यान चलचें पडटा, तें टेस्ट करचें पडटा, झाडां आनी हेर जनावरां व नुस्तीं हें सगळें शिकचें पडटा. जाल्यार सायंटिस्ट थंयसर आसले पयले वाचपान. जाल्यार आमची ही साल नदी आमी जेन्ना पळयताली, उड्यार म्हणटा थंयसर ती सुरू जाता. जायतीं आमची तरणाटीं आनी हेर जाणां थंयसर पिकनिकेक वेता. उडो म्हणटा ती जोर म्हणजे सुरवात ती रिवर साल आसा ताची. आनी मागीर ती देंवोन देंवोन येता मागीर वेर्ना नुवें त्या वाटेन तावन ती मुखार वेता आनी मागीर मडगांवां भितर सरता. आमच्या भुरग्यांनी जी स्टडी केली ती उड्यार थावन मडगांवां हाऱ्या बांदार पाव पासून, कित्याक थंय पासून हें उदक गोड उदक, स्वीट वॉटर वा फ्रेश वॉटर, मागीर दर्याचें उदक मिसळ जाता. भाव भयणीनो, आक्वा फॉन्स विते खेरीत भाशेन प्रदुशण जें जाता उदकाचें, कित्याक उदक जरी तर आमकां जिवीत दिता, हेंच उदक द सोर्स ऑफ लायफ जो आसा तो आमी आयज प्रदुशीत करीत आसात. आमच्या भुरग्यांनी हें आपल्या दोळ्यांनी पडलें. जेन्ना ही स्टडी कोत्ताली, मडगांव पावता म्हणल्यार आमची रिवर साल म्हणटा ती प्रदुशीत जावपाक लागता. कित्याक मारगांव इज अ सिटी, थंयसर लोक बिल्डिंगांनी रावता, तेंचे जायते जी सेवेज आहा ती भायर सोदता, खंय वेतली. तेच भाशेन नावेली आसा. हांव ह्या गांवचेर आड उलोवपाक सोदना, पूण ही स्टडी आमच्या भुरग्यांनी केली. नावेली थावनूय बीन नसली जाता ती सिटी जाता. डिवेलपमेंट तांचीय व्हडलीं व्हडलीं घरां आसात. व्हडले डिवेलपमेंट म्हणल्यार आमकां चडशे जाणांक डिवेलपमेंट म्हणल्यार व्हडलीं बिल्डिंगां येवपाक जाय. आमचे जे आमदार मंत्री आसा तांकां पासून डिवेलपमेंट म्हणल्यार व्हडलीं बिल्डिंगां बांदपाक जाय. आनी त्या बिल्डिंगांतली सेवेज जी येता ती नदींत वेता. म्हणटच रिवर साल जी आसा ती नुवें पावता म्हणल्यार पासून बरी आसली आनी मागीर मडगांव पावता म्हणल्यार नुस्त्याचे बाजार जो आसा थंय पावता म्हणल्यार सगळी घाण गुट्टान आसा ती हे नदीन भितर सरता. नावेली पावता म्हणल्यार ते नदीचें दुर्दर्शनूच जाल्लें आसा. आनी ह्या पासत रिवर साल हॅज बीन लिस्टेड इन वन ऑफ द मोस्ट पोल्युटेड रिवर्स इन गोवा. म्हणल्यार भोव करून हो स्ट्रेच सगळें प्रदूशण केल्लें आसा. म्हणटच जरी तर आयज पयल्या वाचपान म्हणलां ते भाशेन 100 हजारात मेजून जरी तर आमी वचत, पयलीं उदक इल्लें चोडटा आनी मागीर तें दर्याच्या उदकाक मेळटा आनी तें उदक गोड करता आनी शेकी अरबी समुद्रान वेता. आमची एरेबियन सी आसा तातूंत वेता. वाटेर येता आसतना जायते तरेचीं झाडां ह्या नदीचे देगेर आसात, तांकां जिवीत दिता. ह्या झाडांक खेरीत भाशेन ते खाऱ्या उदकान पावता म्हणल्यार मँग्रुव्स म्हणटात आनी थंयसर जायत्यांक जिवीत दिता. जायत्यांक म्हणल्यार नुस्तें वेगवेगळे तरेचें नर्सरी बॅड म्हणटा तेका, जाल्यार तांकां हें जिवीत दिता. तें नुस्तें मागीर आमी खातले. आमकां मागीर बरें दिसता तिसऱ्यो काडपाक, मागीर शेल फीश, तशेंच कुल्ल्यो आनीक हेर नुस्त्यांचो जीव जो आसा तो थंय येवन पयलो जाता, ब्रिडींग ग्रावंड. आनी मागीर हें नुस्तें भायर सरतलें आनी तें मागीर आमी खातले. म्हणटच हें इतलें जिवीत ह्या वाटांचेर हे मँग्रुव्स जे आसात, तशेंच वयल्या बागान फ्रेश वॉटर आसा थंयसरूय फ्रेश वॉटर मँग्रुव म्हणलेले आसात, जे जरी तर तुमी मडगांवां गेल्यात, तो न्यू बायपास केला त्या वाटेन, जाल्यार मडगांवां मार्केटान पावचे आदीं हो रस्तो आहा तो मदींतल्यान वेता. इट इज अ वेटलँड. दोनूय वाटेन जरी तर तुमी झाडां पळयत जाल्यार ती एकूच भाशेचीं आसात.
आनी ती पडत जाल्यार मातशें सायंटिफीक नदर उजार करीत जाल्यार आमच्यान म्हणपाक जाता हें एक फॉरेस्ट आसलें, थिंगा आतां पाळशिरो म्हणलेलें झाड आसा, ताका पाळशिरो म्हणटा. थंयचो लोक सायंटिफिकली बॅरिंगटोनिया म्हणटा ताका. दोनूय वाटेन आसा तीं झाडां. आनी थंयच्यान हो आमचो रस्तो शेतांतल्यान सावन वचून आतां ती नदी, थंयच रिवर साल मोदेंच आसा. थंय आमकां रिवर साल दिश्टी पडटा. एक धाकटोसो सांको कसो आसा तुमी जर तर पळोवंक सोदतात जाल्यार नदीची एके भाशेन कुडके केल्ले दिसतात. आनीक मातशें मुखार वचत जाल्यार आतां ह्या दिसांनी मडगांवतान बाणावले पासून हो वेस्टर्न बायपास म्हणटा तो बांदपाचो उरला. आतां तें काम जोरान सुरू जालां. एलिसांवां जालीं, निकाळ येयलो, दुसऱ्या दिसाक जोरान सुरू. माती भरलेली आमकां दिश्टी पडटा. आमकां सगल्यांक दिश्टी पडटा. दिश्टी पडना म्हूण कोणाक ना. पेपर आमी जायतीं जाणां वाचता आनी आमकां पेपराचेर दिश्टी पडटा हीं आमचीं भाव भयणां थंयसरलीं बोवाळ मारतात, बंद कर म्हणटात. रोड ऑन द स्टिल्ड्स, वेस्टर्न बायपास ऑन द स्टिल्ड्स कर म्हण ती बोवाळ मारतात. कित्याक हो उदकाचो फ्लो जो आसा तो आतां बंद जावपाचो आसा. आनी उदक जेन्ना व्हांवचें ना तेन्ना तें थंयसर साठटलें, स्टॅग्नंट जातलें. आनी जें जिवीत दिवपाचें काम ही आमची नदी करता तीच नदी आमकां मरणाक पावयतली. भोव करून पावस येता तेन्ना थंयसर जी बुट्टी येतली ह्याच लोकांक माल पडटले. तोच लोक जो हें उदक प्रदुशीत करता तांकां कांयच पडलेलें ना. तांकां कडेन खबर पासून ना ही नदी आहा काय ना, ती आसा काय ना, ती पडलेलें पासून ना. जाल्यार हेंच उदक आनीक थोड्या तेंपान जेन्ना हे भाशेन उदकाचो व्हाळ बंद केलो, आडायलो जाल्यार जें कितें मागीर निसणटोन येतलें तें तांकांच माल पडटलें. हार जाले काय आमच्या लोकांक. भाव भयणीनो, आयज शुभ वर्तमानान आमी आयकता हो हार जाल्लो मनीस तो ते तळयेचे देगेर आसलो. बेतजाता म्हणटा ती, बरें नांवय बीन बेतजाता. जाल्यार थंयसर जिवीत मेळटालें. देवाचो दूत केन्ना केन्ना त्या तळयेन देंवतालो आनी उदक हालतालें. आनी उदक हालता तेन्ना जो कोण त्या उदकान देंवता कसलेय तरेची पिडा जायत जाल्यार ती बरी जाताली. काय बरें. त्या पासत थंयसर लूट आसली आनी ते लुटीन हो हारीन धरलेलो मनीस जाका जेजून सांगलेलें चल उठ, हातरून घे आनी चल. उदकान देंवनासतना जेजून ताका बरो केल्लो. तो जेजूक ओळखूंक पासून पावूंक ना. लूट कित्याक? जंय कितें मेळटा थंयसर आमी लूट बरी करता. आमकां सगल्यांक जाय. हें मागप बरें म्हणल्यार आमकां पिडींतलीं बरीं कर म्हूण मागप बरें आनी ते सुवातेर वचपूय बरें. पूण फकत आमकां मेळटा थंयसर, आमचो फायदो आसा थंयसर आमी वेता आनी आमचो फायदो जाल्या उपरांत फाटल्यान आसा तें पाड घालता. हें मनशाचें पातक. आनी ह्या पातकाक आमकां खास्त मेळटलीच. कोणाच्यान ती आमकां आडावपाक जायना. फकत इतलेंच, आमी आजून पासून दोळे आसून कुड्डी जाल्लीं मनशां, आमी कान आसून भेरीं जाल्लीं मनशां, आमकां हात पांय आसून आमी धरलेलीं मनशां, आमी धरल्यांत सगळीं. आमचें मनूय चलना आनी आमचें काळीजूय कांयच जायना. फकत आमचें इतलें चिंतप फाल्यां कितें हातलो, फाल्यां आमचें खावपाचें जेवपाचें आसा, न्हेसपाचें आसा, तें खंय तावन येतलें. म्हाका काम ना जाल्यार कोण दितलो? जाचे लागीं दुडू पयशे आसात तो दितलो जाल्यार हांवें ताचो गुलाम जावपाक जाय. ते कितें म्हणटात तें ओगी रावन पळोवपाक जाय. हार जालोलीं मनशां आमी. कित्याक? आमकां जाय. आनी आमकां जाय म्हणटा तेन्ना आमची ती उदक आनी आमची घाण गुट्टाण खंय वयता, ताचें कितें पाड जाता तें आमकां पडलेलें ना. देखून आयज ही रिवर साल जी आसा भाव भयणीनो ताचें पाड जाल्लें आसा. ती परतून रिजुवेनेट करपाक प्रोग्राम्स चलतात. आनी हे प्रोग्राम्स जायते पावटी फकत वेबिनार जाले, टॉक जाले, उलोवप जालें, हांवूय गेलां उलोवपाक, जालें, तितल्यान सोंपता. ते नदी विशीं आमी उलयले, तातूंत आमी बोट घेवन गेले, मँग्रुव्स आसात तेय पळयले, ड्रेजींग चलता आतां सद्या रिवर सालान ड्रेजींग चलता. तें काडून जे मँग्रुव्स आसात तांच्या मुळा करून घातलेलें आसा. जें कितें बेकायदेशीर आसा तें थंयसर केल्लें दिश्टी पडटा. ऑथॉरिटी ना, ऑथॉरिटी आसा, पूण आर जाल्या, आमची ऑथॉरिटी आसा तांकां आर जाल्या, आमच्या सरकाराक आर जाल्या. आनी आर जावपाक घडये पयशे लायलेले आसात सगळे. कोण जाप काडपाक सोदिना. म्हणटच आर जाल्ल्या मनशांक जेजू बरो करता. जेजू त्या जाग्या न्हय आसलो आनी जेजूक ते तळयेशी वचपाकूय गरज नासली, कित्याक ताका दुयेंस जावंक ना. पूण जेजू थंय वचून ताका जिवीत दिलें.
आनी जिवीत दिल्या उपरांत तुका अशें कोणें सांगलेलें शेनवारा दिसा आंतरूण घे आनी चल म्हूण? तो जेजू म्हण तांकां कळ्ळें तेन्ना ते जेजूचे फाटल्यान लागले जुदेव. आयजूय तसलें जाता. जेजू जे भाशेन चलोन गेलो ते भाशेन आमचे असले थोडे पिशे आसात ते वेतात. जायते जाण आसात वॉटर एक्टिविस्ट आसात, पर्यावरण सांबाळया म्हणून बोवाळ मारपी आसात. बाणावले ह्याच गांवांत थंयसरलीं भाव भयणां कितलींच जाणां बाराबर सरून हो ग्रूप करून उठलेलीं आसात. ल्हान भुरगीं पासून तांचे बराबर आसात. तांकां कशे भाशेन थंडावचीं, तांकां कशे भाशेन बंद करचें हेय प्रयत्न चल्लेले आसात. म्हणटच बोवाळ मारपी, उलोवपी आनी ह्या उदकांतल्यान खरेंच जिवीत मेळटा. दॅट वॉटर इज सोर्स ऑफ लायफ. रिवरसाल इज द लायफ लायन ऑफ सालसेट. हें जाणां जाल्लीं आनी खरेंच जियेतलीं थोडीं जाणां आसात. चड जाणां फकत तो एक स्लोगन घेवन आसात, रिवरसाल इज अ लायफ लायन ऑफ सालसेट. शाश्टीकारां कडेन खबर पासून ना जायते जाणां, फकत स्लोगन जाणात. आनी हो सोर्स ऑफ लायफ जो आसा तो सांबाळपाक कितें करपाक जाय कोण करूंक सोदिना. तर भाव भयणीनो, आयचीं वाचपां आमकां उलो मारतात नव्यान. पवित्र पुस्तक सायन्स शिकयना, तरी पूण आयची जी सायंटिफीक नॉलेज आमकां मेळटा ते नदीन भितर सरोन ही नदी कशे भाशेन हें सगळें सांबाळटा, जिवीत दिता आनी शेकी दर्यान भितर सरता तेंच जाता. हे रिवरसालान जाता. आमची रिवर जुवारी आसा ताकाय तशेंच जाता. मांडोवी आसा तशेंच जाता. आमच्या गोंयांत 11 असल्यो नदी आसात तेच भाशेन जातात. एक कडेन सुरू जातात त्यो, चडश्यो आमच्या गोंयच्या भायर सुरू जातात, ओ वेस्टर्न घाट्स आसात थंयसर सुरू जातात आनी मागीर आमच्या गोंयांत येवन व्हांवतात आनी शेकी अरबी समुद्रान भितर सरतात. जिवीत दितात आख्ख्या गोंयांत. पूण ह्योच नदी जे आमकां जिवीत दितात ताचें आमी प्रदुशण करून सोडलेलें आसा. तातूंत आमी आमचो कचरो उडयल्लो आसा. तातूंत आमी आमचीं घरां भितर वयल्लीं आसा, एनक्रोचमेंट केल्ले आसात आनी आमकां कांय पडना. कित्याक आमी आर जाल्लीं मनशां, धरलेलीं आसा आमी. तर आयज आमकां ही कृपा मागुया, आमचे दोळे उगड. आमची आर जाल्यार ती जेजून आमकां सांगू, ओ ही आज्ञा दिवं, तुजें आंतरूण घे आनी चल. आनी तेन्ना ही आमची आर पयस जातली. ह्यो आमच्यो नदयो आसात जिवीत दितात त्यो आमी सांबाळूंक पावतल्यो. आनी अशें करूंक बाराबर मेळून पाप साहेब करीत भाशेन उलो मारता, सॉलिडॅरिटी असले हितून आमी बाराबर येवन वावर करपाक जाय. हो वावर जो आसा तो बाराबर करता आसतना आमी एकामेकाकूय जिवीत दिता. तर हें जिवीत घेवंक जें कितें गरजेचें आसा, कायदे आसात आमच्या गोंयांत, पूण त्या कायद्यांकूय आतां आर जाल्ली आसा जाल्यार त्या कायद्यांकूय आयज सांगपाक जाय, तुजें आंतरूण घे, उठ आनी चल. कायदे सांबाळपी आनी ते इम्प्लिमेंट करपी आसा तांकांय आयज आमी सांगपाची गरज आसा, तुजें आंतरूण घे, उठ आनी चल. तेन्ना भाव भयणीनो, आक्वा फॉन्स विते, वॉटर इज द सोर्स ऑफ लायफ, उदक जिवीत दिवपी एक झोर, हें आमच्या जिवितांत खरें जातलें. तर ह्याच आतां उदकाचे मिसळणेन जेजूचें रगत आमकां फावो जाता. तर ह्या उंड्या सोऱ्याचे बदळणेन जेजूच्या जेवणान वांटो घेवया. गायन घेऊया C1 पेज नंबर 28. C1. आमचे दोन हात उबारून सर्वेस्पराक पेटोवया. आमचे दोने उबारून देवाक वाव पळोवया. आमचे काळीज उबारून देवाक काळजा मेळोवया. ताच्या मोगा सारको सांग आमचो मोग ओपुया. दोनिया तुझ्या सोऱ्या पोंडा हाडटा उण्या सोऱ्या दादा. जातली रोखडीच पिवपी खाना पिता. आमचे दोन हात उबारून सर्वेस्पराक पेटोवया. आमचे दोळे उबारून देवाक वाव पळोवया. आमचे काळीज उबारून देवाक काळजाक मेळोवया.
मोगा सारको जावं आमचो मोग ओपुया. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नातके पवित्र सुबेच्या आदवाक सर्वेस्पोत मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा, आमी तुका वपून दिता त्या बलिदानाचो आमकां भरपूर फळ मेळूं. ताचे वरवीं पातकी स्वयंबाच्यो आमच्यो आदल्यो चाली सोडूंक आमकां बळ दी. आमकां नितळ करून नवी रचना कर आनी सासणाच्या जिविताच्या मार्गार फुडें वचूंक आमचीं अतीर पावलां सांबाळ. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीधर आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिन वासूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचें पातकी सैम आमी दमावन दवरतल्या. अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत व्हरतल्या. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकांच उणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्या. एपरी आमचे सोडवणेचे परबेक तूं आमकां तयार करताय देखून सगल्या तुज्या दुता भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गीत तुका सय सय, सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सय. उत्सर्गीत तुका सय सय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपोर गोठुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्ल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता.
आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती भाग्योन जुझे भाग्योन धर्मदुतां भाग्योन जुझे वाज आनी भाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमेन. आमकां जिवीत दिवचे पासत देवान व्हड देणें दिलां आनी तातूंत तें व्हडांतलें व्हड देणें म्हणल्यार उदक देवाक आर्गां दिवया उदका पासत आनी उदकाचो आमी बरे भाशेन वापर करूंक उदक आमी प्रदूशीत करिना जावंक आनी उदकाचो इबाड आमी करिना जावंक आमकां कृपा मागुया बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र आसा तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेर पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरे भाशेन उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्टाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतायन राजवट चलयताय सासणाच्या सासना सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शेळे तू संसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कोर देवाचे शेळे तू संसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कोर देवाचे शेळे तू संसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरांत म्हाका भलायकी मेळ्ळी आत्मिक कुमया खातीर मागणें मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवी संस्कारां तू भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव साथ मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजांत तू म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हण समजू हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन आमचे मोदल्या कोणाक तान लागल्या आत्मांचो सुखो जावं गेला आमचे मोदल्या कोणाक तान लागल्या आत्मांचो सुखो जावं गेला आमचो आत्मो ताणेला देवाक ताणेला आमचे काळीज उद्रेकता देवाक उद्रेकता आमचो आत्मो ताणेला
सुर्वेस्पर म्हजो गवडी कांयच म्हाका उणें ना. 5वो चोरो मेळटा थंयसर तो म्हाका आड पडूंक दिता. शितळ उदका सरी म्हाका व्हरता. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, ह्या सर्गीच्या गुटां वरवीं आमचीं काळजां दयेन तूं नितोळ आनी नवीं कर आनी आमच्या ओतम्यांक तशेंच कुडीक आतां आनी ह्या फुडें तातूंत आमकां तुजें जिवीत आनी घोटाय भरपूर मेळूं दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. एक चोत्राय सगल्या कॉन्फ्रारीच्या वांगड्यांक, आमच्यो दोनूय कॉन्फ्रारी ज्यो आसात, इमाकुलाद कॉन्सेसांव तशेंच बोपाट सायबिणीची कॉन्फ्रार, दोनूय कॉन्फ्रारीच्या वांगड्यांनी मातशें चोत्राय धरची. ह्या आयताराक आमची जमात जाल्या आनी तेच बरोबर आतां नवी कमिटी काडपाक जाय, कित्याक टर्म सोंपलेलो आसा. देखून जनरल बॉडी मिटींग आडायल्ली आसा. ह्या कारणा पासत देखून सगल्या वांगड्यांनी येवचें. फाल्यांच्या दिसाक सगल्यो डिटेल्स तुमकां आमी परतून कळयतले. तशेंच आमचे कम्युनिटी ग्रुप्स आसात, ताचेरूय मेसेज येतली. आर जाल्ली आहा आमकां जाल्यार ती आर मातशें पयस करुया, सुडसुडीत जावुया आनी सगळे आमी कॉन्फ्रारीच्या वांगड्यांचें काम करीत भाशेन आमच्या फिरगोजांनी देवसांव सांबाळपाचें. आतां ह्या दिसांनी आमचो सांतूस पासूस जातलो, त्याच बरोबर आमचो पवित्र शुक्रार जातलो, जायत्यो वस्तू आहात करपाच्यो, इस्टर जातलो. जाल्यार कॉन्फ्रारीची जी सगळीं कामां आसात करपाची, ही जमात जाता तेन्नाय आमी त्यो वांटून घालतले. ह्या पासत सगल्या कॉन्फ्रारीच्या वांगड्यांनी हो वेळ काडचो आनी येवचें. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेऊया I9 पेज नंबर 119. I9. जेजू म्हज्या